हरे कृष्णा सगळ्यांकय श्रीकृष्ण लीला म्हणली पेजान तुका स्वागत. आम्ही उल्लोच उत्र कशे शिल जावका अपवाद सांगूक सुरू करताना कसत आलोचन करका जालें पळया. एक गांवांतू एक कीर आशिल्लें. तिगेले स्वभावय ते चंदाई निमिताना सुत्तशील सगळ्यांकय ती मोगाची शिली. तेची गांव आशिले एक कायलेक हे पळयतना मस्त जाळ येता. सकड जण तिगेला मोगाल उलयताची तिगेले लायक संगून भोंवताची हे सगळं पळयतना कायलेक खूश जायना. तशी कायलो एक दिवस एक रुखार बैसून आसतना तशणाची एक कुंकडान वच पळयता. गडबडीर ते कुंकडा लागी वचून ते कायलो सांगता, हे कुंकडा तू कळ्ळिवे ते कीरस नवे तुगेले खबर म्हाका तुगेला सांगू आशिल्लें म्हणून. तेदना कुंकड सांगता, इवे तुमेला कीरा खबर सांगू आयली हांवें. जायत तूं ते खबर सांगचे फुडें हांव तुला तिनी प्रश्न निंगिता, ताजे आन्सर तूं म्हाका दिवका मागीर तुका सांगू आशिल्लें हांव खंडीत आयकता म्हण. कायलो सांगता, जायत कसं तुका मेगेला निंगूचें आसा निंगिता. तातून कुंकड निंगिता, तूं आतां मेगेला सांगू येयली खबर सत्य म्हूण तुका खंडीत आसवे सत्य की पट्टी आसतले. तेदना कायलो सांगता, बदल की पट्टी की म्हूण म्हाका गोत ना आतां हांव आयकल्लें तर म्हूण सांगता. तेदना कुंकड निंगिता, जायत किराले लायक कसले की तूं सांगू येयली न्ही की वायट म्हूण निंगिता. तांकां कायलो सांगता, लायक न्ही वायटच म्हणटा. तेदना कुंकड सांगता, ओहो तशी न्हू किराले एक वायट खबर बदकी पट्टी की म्हणटाय तुका खंडीत नातिले एक खबर आतां तुमेला सांगू येयल्या. जायत तूं आतां सांगू आयले हांव आयकल निमित्तान मेगे लायफाक कसले उपयोग आसतले ताजे निमित्तान ते म्हाका कसले गूण आसतले ते आयकल निमित्तान म्हूण निमगिता. तांकां कायलो सांगता, ते काय म्हाका गोत ना तुका कसले गूण आसतले म्हूण म्हाका दिसना म्हूण सांगता. तांकां कुंकड निमगिता, म्हाका गूण नातिले बद्दकी पट्टी की म्हणटाय खंडीत नातिले किरालेक वायट कार्य तूं मेगे लागी सांगू आयल्या. तशें आशिल्लें खबर हांव कसला आयकूं का? तशें आशिल्ली खबर तूं मेगेला कसला सांगू का? तशें आशिल्ली खबर तुगेला सुकून हांव कसला आयकूं का? म्हाका कितलें की काम करूं आसा ताजे मद्दे असल सकडे आयकल निमित्तान म्हाका कसले गूण ना. ते देखून म्हाका कोणाले कसले खबर आयकूच नाका हांव वता म्हूण सांगून कुंकड वता. ऑल परफेक्ट जावन देव शिवय विंगड कोणे नाची. सकड जनांकय चूक आसा एक रितीरी नातल्यान एक रितीरी चूकी आसची. ते देखूनची विंगड कोणाले खबर आयकता नाही विंगड कोणा लागीं सांगता नाही आमी मस्त आलोचन करका. सुत्त आशिल्ल्या जनांक खूश दिवची तशी आमी कसले सांगेत जाल्यार सत्य म्हणून खंडीत आसचल्यारीची आमगेल तोंडां सुकून येवची उत्र केन्नाय गोडची कुरूकत आमी प्रयत्न करका जाल्ले. रामचरित मानसांतू तुळसीदासान सांगेल वरीची तोंडां सुकून येवचे लायक उत्र सुखदायकत औषधशीयत जाल्यार तोंडां सुकून येवचे वायट उत्र एक जनाले मनांतू तेस्कती काणू कुत्तून रगत हाडत ताका तकीतत. आमी सांगूची खबर सत्यत बदत म्हणून आमकां खंडीत आसत जाल्यार ते आयकूच जनाक ते हीत जावची ना म्हणून आमकां गोत्त आस जाल्यार तशें आशिल्लें उत्तर सांगन आशिराबूक प्रयत्न करका. तशीच कोणाले प्रीती संपादन करूं कितेरी अप्रिय जावन आशिल्लें असत्य प्रचारण करना अशी आमी पळोवन घेवका. सुत्त आशिल्ले सगळ्यांकय पॉझिटिव्ह एनर्जी दिवचें तसलें उत्र खूश दिवचें तसलें उत्र हीत जेवचें तसलें उत्र आमगे तोंडां सुकून केदना येवका जाल्यार आमकां देवाले अनुग्रह खंडीत जावका. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.